सिटिंग एमएलए असताना तुमचे लीडर वचून बाणावलेचे आदले आमदाराक मेळटा आनी ऑफर दिता कशें पळयतात? ते म्हाका दिसना हांवें वाचला जायते आमचे लिडर मेळटा वचोन मेळटा कित्याक आमची पार्टी बिल्ड तेंचे ओपिनियन घेता आसतले पूण ऑफर म्हाका दिसना ऑफर कोणाकूय दिलो ना. ऑफर कोणाकूय दिनाय आमची पार्टी. कोण जॉईन जालो ना. सो वचोन मेळपाचें तें व्हडलें हें ना न्हू. मेळ्ळें म्हणून ताका ऑफर दिली म्हण ताका तिकेट दिली म्हण तशें कांयच ना. ना पण एक्झॅक्ट तो तुमचो आमदाराचो ऑपोजीट तो आसलो न्ही मेन कितें आदलो आमदार न्ही तो. सो म्हाका दिसता पार्टी मनीस वचोन सगळ्याक मेळटा ते कित्याक आमची पार्टी बिल्ड करता. सो कोण एक्स एमएलए आहले वा कोण एक्स मिनिस्टर आहले तेंचे मातशें ओपिनियन घेता आसतले. चर्चिला घेवन बिल्ड करताले तुमी कितें पार्टी? म्हाका दिसना तसलें म्हाका तसलें हांवें कांय आयकूंकूय ना. विजीट केलें तें आयकलां हांवें थ्रू पेपराचेर कितें येयला तें न्यूज येयला तेजेर. पूण म्हाका दिसना कोणाक ऑफर म्हाका दिसना कोणाक दिल्या. तो वेंजीन पणजे प्रोटेस्टाक म्हणलो पळय आमी अरेंज जावना जाल्यार पार्टी सोडटले दोगूय जाण तुमी आनी सोडटले म्हणना सोडटले म्हणना. आमी पार्टी कन्विन्स कित्याक लोकांचो डिमांड आहा. लोकांक जाय पार्टी बीजेपी नाका 2027 कशे भाशेन गव्हर्मेंट न्यू फॉर्म जावपाक जाय. न्यू गव्हर्मेंट फॉर्म जातो जाल्यार अलायन्स जावपाक जाय. आनी फाटीं आमचे अरविंद केजरीवाल एक स्टेटमेंट केल्लो कित्याक आमी अलायन्स करचे ना काँग्रेसा कडेन. सो आमचे वेंजीन कितें म्हणलां आमी आमचे पार्टीक कन्विन्स करले कित्याक लोकांचे एस्पिरेशन लोकांचो डिमांड आहा बीजेपी वडोवपाचे आनी बीजेपी वडयता जाल्यार अलायन्स जाय. सो ते कन्विन्स करतले म्हणून सांगलां. आनी पार्टी लागीं उलयलाय ते आमी उलयला वेंजी उलयला पार्टी समजायला कितें आहा गोंयचें सिच्युएशन. सो पार्टी सोडटले म्हणला पार्टी आमी आयकना कितें कॉल करपा ते घेतले. कन्विन्स जावना जाल्यार तुमी ऑलमोस्ट तेंय सांगलां आमी उलयले पार्टी कडेन. पार्टी कन्विन्स जाल्ली आहा गोंयांत गव्हर्मेंट चेंज जावपाक जाय आनी गोंय चेंज जातलो जाल्यार अलायन्स जावपाक जाय. कितें अलायन्स जातले सगळे पार्टी अलायन्स जावपाक जाय न्हू उडयता जाल्यार एक दोन पार्टी जावपा न्हू. आतां आमी जेन्ना आरजेन एक ऑफर दिलो ते अलायन्सा रेडी आहा. सो आमी तांकां सांगलो आमी रेडी आहा तांकां. सो दुसरे पार्टी अलायन्स येतले सगळे. तुमची पार्टी रेडी आहे? कितें तुमची पार्टी आमी काल सांगलो आहा पार्टीक गोंयांत अलायन्स जावपाक जाय. सो आतां काँग्रेसाचेर आहा न्हू कित्याक काँग्रेसाचे आमी जायते दिसा शिंकले काँग्रेसा अलायन्स आख्खे इंडिया कित्याक आमी MP इलेक्शनाक अलायन्स केल्लें आनी आमी कामूय केल्लें. आमी सावथ गोवा MP जिखयलय. तेजे फाटल्यान जायतें सिच्युएशन अशें जाल्लें हरियाणा जावं गुजरात जावं दिल्ली जावं काँग्रेस लास्ट मिनिट डीच करता. तुमच्या पार्टीची दारां ओपन आसा? कितें अलायन्साक दारां ओपन आसा तुमच्या? ऑलरेडी स्टेटमेंट केला ना आमी गव्हर्मेंट उडयताले अलायन्स जावपाक जाय म्हणून. काँग्रेस रेडी ना जाल्यार तुमचे कितें आमी लास्ट टायम 2 इलेक्शनां कॉन्टेस्ट केल्ले ऑलमोस्ट 39 कॉन्स्टिट्युएन्सी कॉन्टेस्ट केल्ले आमी. सो आमची तयारी चालूच आहा सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीक. आतां पोंडा पासून आमची चालू आहा बाय इलेक्शनाक बसपाचे. सो आमचे एफर्ट आहा ते ऑलमोस्ट तुमी जाणा आसतले आमी ऑलमोस्ट 35 कॉन्स्टिट्युएन्सी क्लिनीक घायला आमच्या आरोग्याक पॉलिक्लिनीक कित्याक आमची बिल्डअप करता व्हॉलंटियर्स भोंवतात काम चालू आहा तशें ना. तुम्ही आमदारा वांगडा आसा सॉरी वेंजी वांगडा आसा काय पार्टी वांगडा आसा? कितें तुमी आमी सोगटे वेंजी आनी हांव पार्टी बाराय कित्याक आमी 17 आमकां बसले टिकेट दिल्ली आहा 2022 आयज पासून पार्टी बारारी आहाय. वेंजी सेपरेट ना. वेंजी पार्टी बारारी आहा आनी जे कितें करता वेंजी कितें स्टेप घेतलो जाल्यार तशें तुमी घेतलंय काय पार्टी बरोबर? वेंजीन कितें स्टेप घेतलो ना सांगता तुमकां. वेंजी पार्टी बारा आतां तुमी पयलो आसा पळय ई लायब्ररी ओपन केला. आमचो दिल्लीचो चीफ आमचो पार्टीचो प्रेसिडेंट अरविंद स्पेशली येयला कित्याक ती आमची आयडियोलॉजी एड्युकेशन आनी हेल्था हार्टीन स्पेशली ते आमी तेका इम्पॉर्टन्स दिता म्हणून स्पेशली ते इनॉग्रेट करपाक येयला आतां. ई लायब्ररी इनॉग्रेट करून चर्चिलाक मेळपाक गेले ते. कितें चर्चिलाक ना तो प्रोसेस सगळ्याक मेळपाक चालूच आहा. सगळ्याक कोण मेळपा ते पार्टीचे बीजेपी बी मेळटले बीजेपीचे कॅन्डिडेट. बीजेपीचे कॅन्डिडेट न्हू आतां पार्टी कोणा दिसता कोणा एडवायस घेवपाक जाय ते एडवायस घेवपाक कितें कोणा कडेन. पार्टी जॉईन जालो ना न्हू तांकां आनी कोणाक टिकेट ऑफर दिल्या तशें कांय जालो ना. आतां मेळ्ळे म्हणून आतां सगळ्या न्यूजाचेर ते आवाज जाता एका मेळ्ळे तेका मेळ्ळे म्हणून.